आम्ही थिंगा बिहाइंड बेटनी स्कुला फाटल्यान ते पोर्चुगीज ब्रिज आहा ती रेनोवेट केलो थिंगा सडनली 4 दीस जाले थिंगा ब्लॅक काळी उदक येता आनी वास मारता. सो थिंगा आम सगळे गेले थिंगा लोकल पंच आहले सरपंच आहले आनी थिंगा आमचे काळी उदक येता आनी वास मारता. सो एकूच सोर्स आहलो लास्ट 1 म्हयनो पयलीं आमी हिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें तो वास आनी हिंग चोवपाक. सो आतां आमी फॅक्टरींकूय गेले थिंगा फिश मिला फॅक्टरींकूय गेले आनी थिंगा आमी चयलां लास्ट टायम चयलें थिंगा फाटल्यान तेमी एक पायप सोडलो हांवें. लास्ट टायम थोडी आहली ती बंद केल्ली आतां आनी एक पायप सोडलो एक 20 सेंटीमीटर डायमिटर आनी ते कॅप केलो आनी ते कॅप बारीक बारीक लिकेज जाता आनी ती केन्ना सोडटाय ती खबर ना. आतां हिंग येयली जाल्यार ती आतां एक कल्टिवेशन करता म्हणटा ते तेंगे 8,000 कितें एलावड आहा उदक सोडपाचें. सो हिंग सोडटाय म्हणटा ते पूण थिंग शेतांत गेले जाल्यार थिंगा ग्रावंड लेयर जाल्लो आहाय सेम तसलो वास येता. सो हेजे कोर्ट कितें हो थिंगा अनट्रिटेड आहा तें उदक ते थिंगा एक नालो आहा थिंग ते सोडटाय. सो आतां आमी हेल्थ ऑफिसराक सांगितलां दोतोराक सांगितलां की एक पोल्युशन बोर्डा कडेन आनी हेल्थाचे आमी सगळे आनीक एक कंबायन मिटींग इन्स्पेक्शन करया आनी तांचे लेआवट आहा तो खंय तेंची टँक आहाय खंयच्यान पायप सोडला ती सगळी स्टडी करा आनी ती आमच्या शेतांत नालांक गेल्यार तो वास येता तो हिंगाचो असो. सो आतां पोल्युशन बोर्ड तेय थिंगा इन्स्पेक्शन करून टेस्ट करतले तेंगे रिजल्टूय चयतले प्लस इन्स्पेक्शनूय करतले. सी आतां ते ओनर आहा तो डिनाय करता म्हण हिंग वास येना म्हणटा पूण तेका आमी दुसरे कडेन जाल्यार वास येता. लास्ट टायम ताजो भाव ह्या ओनर भाव आहलो सेम अशें करून तो डिनाय करून लास्ट अल्टिमेटली आमी थिंग भितर गेलो म्हणटा ताणें एडमीट केलें लीक सोडलो आहा म्हूण आनी आमी बंद करता म्हणून. आतां सेम सांगता तो पायप सोडलो आनी बंद करता म्हणटा. पण 8,000 लिटर ते हे करता म्हणटा न्ही डिस्चार्ज उदक ते कॅपेसिटी तांकां पोल्युशन बोर्डान दिलो म्हणटा पूण 8,000 म्हाका दिसता 8,000 तेंचे येता न्हू. आतां 8,000 ट्रिटेड आहा ते हिंग सोडटा ते अनट्रिटेड आहा ते भायल्यान सोडटा तेंचे कॅपेसिटी आनी शुबेज आसता थिंगा सोडपाची. सायडीन एक बारीकसो कलवट आहा सो थिंगा विलेजर्स हॅव नोटिस्ड दॅट सम फाऊल स्मेल वॉटर इज कमिंग फ्रॉम द ड्रेन विच इज सपोज टू कॅरी मान्सून वॉटर. ते ड्रेनींतल्यान सारखे काळे उदक देंवन येता आनी इट इज पोल्युटींग द एंटायर वॉटर बॉडी. आनी आफ्टर दॅट पोल्युशन बोर्ड वॉज इन्फॉर्म्ड आनी MLA ऑल्सो वॉज इन्फॉर्म्ड. आनी पोल्युशन बोर्डान हेज्या पयले थिंगे सॅम्पल काण घेवन गेले बट टील टुडे दे हॅव नॉट गिवन द रिपोर्ट. Pollution board on actually the sample काढून दिलं they should have given a report. What is the problem? What is causing the pollution? आज आम्ही my things on health officer आहा पयलो. From there we have come to the factory. आता factory भितर गेल जाल्यार there is such a stink that थिंगा 1 minute उबो रावपा जायना आनी तेंगे सगळे थंय चोयल जाल्यार it is like such a unhygienic environment is there. And they processed food करताय ते they are doing some processed teens or something. त्या वराना तो लोक खायन ते उरपाचो मरपाचो. So I am actually telling the health officer, it is within his powers to stop this unit. तू गाड्यां तो देंवलो जाल्यार 50 मीटर मुखार देखून देंवन जाल्यार सारको अनबेरेबल स्टिंक येता आनी दे आख्खी वॉटर बॉडी अराउंड सराउंडिंग द फॅक्टरी दे आर पोल्युटींग इट. तेन्ना आख्खी वॉटर बॉडी फिल्ड्स सगळो एनवायरमेंट तेणें काबार करून उडयलो. आनी आमगेलो हो हेल्थ ऑफिसर आहा तो स्टील सुसेगाद आहा. आतां आमकां आवर डिमांड इज दॅट ही शूड एक्ट इमिजिएटली नाजाल्यार हो गांवचो लोक पळया लेड बाय द MLA ZP मेंबर सगळे वी विल गो टू द हेड हेल्थ ऑफिसर अँड सी दॅट ही टेक्स एक्शन ऑन दीस पीपल. हांव हे गांवाचो हांव रेजिडेंट म्हाका सगळी खबर आहा कितली वर्स जाली हेच स्टोरी सगळे येता आनी सगळे आपल्यागे टेस्ट करता सगळे करता रिप्लाय दिना कांयच ना. आनी एफर्ट्स आहाय कंटिन्युअस एफर्ट्स आहाय. MLA देखून 1 म्हयन्या पयलीं एक इन्स्पेक्शन घेयल्लें हेजे. सो पीपल आर आफ्टर आमकां धंदो करपा आमकां हें कांय ना तेमी धंदो करचो म्हळ्यार हे भाशेन न्हू बेपरवा करून न्हू हिंगा उदक सोडपाक आनी कितें करपाक कांय न्हू. पयर आमी CMA कडेन आमी मिटींग घेतिल्ली ऑल वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीची. त्या दिसा CMAक हो पॉयंट हांवें हायलायट केल्लो की सिहात कंपनी आहा ती हे भाशेन उदक सोडटा घाण सोडटा आनी तुवें मातशें तेजेर नदर दवरची म्हणून. This is my one of the points I have raised before the CM and CM ते नोटींग केल्लें आहा. I request the CM to please take the note. हांवें सांगिल्लें तें MLA उजीर सांगिल्लें
आनी हे मातशें कारखान्याचें कितें तुमी उपाय घेवचो आनी आमकां एसली वॉशिंग कारखाना आमकां नाका. दी शूड बी स्टॉप टोटल ऑर ही शूड बी गिवन अ ब्रेक. ताका आनी कितें हें करपाक आनी फॅसिलिटीज करपाक जाय जाल्यार हें डिस्पोज करपाक डिस्चार्ज करपाक वी कॅन गिव देम टायम. इट इज नॉट दॅट वी आर व्हेरी एडमेंट. MLA is there with us and ही घाण पड आहा न्हू आमकां सगळ्यांक आमकां हिंगा त्रास जाता. न्हीद पडना. पीपल आर कंप्लेनिंग. आयज सियात कंपनीचें उदक सोडाय म्हूण सगळो लोक सांगता. स्क्रॅप यार्डाक गेले जाल्यार त्या सांगता दुर्गा वयल्यान वचून तो ड्रेनेजी पायप सोड म्हणून रातीचें. आतां आमी चोवपा आयिल्ले हिंगचोचे आयिल्ले जे आतां आमी तेगे शेतां आहा तें कल्टिवेट कोत म्हणटा तितून वास येना बट आख्ख्या गांवां वास येता. इगोरचे मुखाटी रावं जायना. दुसरे सायडीन मोडार आहा तो मोडा लोकांकूय वास येता. आतां पुर्तुगेज झरा ब्रिज आहा बिहायंड द बेथनी कॉन्व्हेंट थिंगा दोन सायडीन आउटलेट आहाय उदक वचपाच्यो. एक सायडीन 6 पायपां एक सायडीन 4 पायपां एक सायडीन 2 पायपां आनी ते पुर्तुगेज झरा कडेन आउट जाता सगळें उदक. दोनूय कडेन सगळें काडलेलें उदक. आयज सकाळीं कोण आमगे भुरगे घरा पायलो तेणें फोन केलो आनी सांगलें फ्रेडी अशें चलां. मागीर ताबडतोब हेल्था फोन केलो MLA फोन केलो मागीर आमगे कोण हो आहा कोण तो RG कॅन्डिडेट बसलो ताका फोन केलो. उल्हास तुयेंकारा फोन केलो. हे BJP मनीस आहाय पडे हे येयल्ले घरा कडेन सांगोंक गांय ओडचोणी चाडपाक. आज गांव आमगे ओडचोण जालें तेदो सांगल्यार हिंग कोण येयला बट सावियो रॉड्रिगीस येयलो तो खुंयच्या सो पावलो म्हाका खबर ना. तेणें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा पयलें तेणें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सारकें हात हालयत येयले कांयच ना ते कडेन कितें. हाल येवन खूंय ते इन्स्पेक्शन कोतले. हाल येवन खूंय ते हिंगा सॅम्पल घेवन वयतले. आतां हांव जाणा फाल हें मेटो जालें पूण आयज चोच्या गेले जाल्यार तुमगे हितूंतल्यान तुमी चोयलां थिंग कितको उदक येता तें. आमगे मागणी इतलीच तूं पोट बरी पूण गांवां त्रास कोन्न न्हू. जोरी तर तूं गांवां त्रास करूं जाय आमगे सरकारान हेजें घेवचें आनी ही कंपनी बंद जाल्यार बंद करची. हेजे पयलीं पारेकारान एकलोक मारलें आनी हेगे पयलीं कंप्लेन हो उशाला व्हरून टँकर सोडटालो मडगांव व्हरून टँकर सोडटालो नुस्त्या बाजारांक. हें सगळें लोकांक खबर आहा. बट आतां पयलीं वयर काडो जाल्यार जायतें आहा बट आमकां पिसफुली रावों जाय. आमची पुर्तुगेज झरा ब्रिज रेनोवेट केल्लो लोकांक सुसेगाद बसोंक. आतां हे सगळे सुसेग पेडे केलो परस आमगे सुसेग आमकां बरे भाशेन दिलो जाय. आनी आमी रिक्वेस्ट कोताय जोरी तर CM प्रमोद सावंत तूं खरें विलेजीन पड गेला जाल्यार मुगे विलेजीन चलोन भोंव यो. विलेजीन चलोन भोंव यो. आनी हांव आमगे MLAकूय रिक्वेस्ट कोता बाब क्रूज सिल्वाक असेंब्ली स्टार्ट जावपा आहा हे सगळे पॉयंट रेज कर. आमगे दूख बरी दासतान तूं थिंग काड. आमकां कितें जालें हेचें सोल्युशन जाय. आतां डेप्युटी सरपंच उलयता 12 वर्सां खूंय आसलो रे पंचायतू कितू मुवमेंट केला तेंय आतां दाखोवन दिचें. पंचायता गेलो मुवमेंट आमचो इतले कितें जाला कात जालो तो. दुसरें हर एकलो आमगे विलेजीन येता वोट मागूंक येता. आतां हर एकलो येता त्या जाणा आमगे विलेजीन डिजास्टर जालो आहा बडे तेंय दाखोवन दियाय. थँक्यू. सगळें बंद केल्या म्हणजे आडेन लोक शेत रोयनाय. ह्या आडेन सगळें तें नुस्तें उदक सगळें सोडटा रातीचें 3-4 बी सोडटाय ते रातीचे आनी हे सगळें उदक येता आनी पाणी वतोय मागीर हॉस्पिटलांत वयचें पडटा. आतां हें शेत कोण रोयना हे रोयता हे रोयता हे बरें खायलो आमी घाण मारता आमकां. ना आमी सोडना सोडना. केन्नाच्यान सोडना तुमी? पयलीं सोडटाले कितले वर्सां जाले आतां ना सोडना. खंय सोडटा तर आसा हेंच प्लांटेशन आसा ती. कितले लिटर तुमकां यूज जाता? आमकां एक 8,500 हें 6,500 लिटर्स आनी 1,500 8,000 लिटराचें परमिशन आसा. डिस्चार्ज कितले करता तुमी? वेस्ट 8,000 discharge where do you discharge in this plantation. in the monsoon when the monsoon is on? In the monsoon, our factory is closed actually. For 2 months, it is closed. Because of monsoon ban, we don't have production. So at present the factory is functioning or? Yeah, at present, in 1 or 2 days, we'll take a shutdown for maintenance and maybe start after August or something. Last month we had done inspection. There was a complaint that we done letting out by this factory. With MLA we had done an inspection आणि तांकां सांगिल्लें की तुमचे आउटलेट खंय आहा पळय ते बिकॉज तांचे फॅक्टरीन दे हॅव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट एज पर द पोल्युशन कंट्रोल दिस थिंग रेग्युलेशन्स. सो टू ट्रीट दॅट वॉटर एंड दे आर नॉट सपोज टू लेट इट आउट इन ओपन कित्याक हांगा वास येता विलेजरांक सगळ्यांक वास येता न्ही म्हणून. सो दे वर टोल्ड. सो आज देर वॉज अ इश्यू अगेन की एक ते कलवट आहा ते पोर्चुगीज थंय फ्रॉम दॅट आउटलेट देर वॉज सम डार्क वॉटर कमिंग. So we had come for inspection here and we have found one outlet is there. So we have instructed him to close that outlet. आणि हे करपाक आणि कितें घाण आहा ती फॅक्टरी भितर जाय तो वास बी आसा ताचेर कितें केलां?
ना फॅक्टरी भितर ताजे हायजीन इज नॉट मेंटेन, इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपरली. वास म्हणजे बिकॉज बेसिकली इट्स अ फिश फॅक्टरी, सो यू नो दॅट स्मेल इज देर, बट अदरवायज द वर्किंग आनी ते हायजीन मेंटेनन्स त्या बद्दल ताका नोटीस काडटलो रिगार्डिंग दिस थिंग टू मेंटेनन्स ऑफ हायजीन. We have come with the locals and few panchayat members are there. Our MLA has visited and the pollution as well as health has visited this place, and we have seen the disgrace, the unhygienic conditions in this area, this fish factory. So we have decided that we will raise an issue and to give some justice to these people around who have been fighting for years. I think it's almost 2 years these people have been raising their voice and no action has been taken place. And it seems 2 times they have the pollution board has come and taken the samples, but there is no outcome. The result has not come. So we will follow up and see. Now tomorrow itself it seems pollution is coming and taking the sample. Now personally we will go through to get the result for it, and also we have the MLA has decided to have a joint inspection with the health and the pollution. So justice will come out, and we will try our best to help these people out. Thank you.